गोंयभरचे दूधकार गोवा डेरीचेर निंबून आसात त्या गोवा डेरीचेर गोंय सरकाराची आडनजर। मात दुसऱ्या वाटेन वर्स 2021-22 गुजरातच्या सुमूल डेरीक गोंय सरकारान 32,22,528 रुपयाची आर्थिक मजत केला। त्याविशींचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। सुमूल डेरीन वर्स 2021-22 2 वेटनरी अधिकारी आणि 4 आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन कामगारांचो पगार दिवपाक गोंय सरकाराकडे 32 लाखाची आर्थिक मजत मागिल्ली। तांचो प्रस्ताव क्लियर केलो। सुत्रां सांगता ते प्रमाण गोंय सरकार वर्स 2022-23 आनीक 32 लाख रुपयाचो आर्थिक मजत दिवपाचो प्रस्ताव क्लियर करपाचो आसा। मजगतीं गोवा डेरीन गोवा सरकाराकडे 16 लाखाची आर्थिक मजत करची म्हूण प्रस्ताव धाडिल्लो। तो प्रस्ताव सरकारान रिजेक्ट केलो म्हूण सुत्रां सांगतात। गोवा डेरीन दुधाची बिलां प्रिंट करपाक आनी बिलां करपी कामगारांचो पगार घालपाक आर्थिक मजत मागिल्ली, मात सरकाराकडच्यान कांयच आधार मेळ्ळो ना। गोंय सरकार कितल्याशाच गोंयकार निंबून आशिल्ल्या गोवा डेरीक आर्थिक मजत करना, मात दुसऱ्या वाटेन गुजरातच्या सुमूल डेरीक मात लाखांनी मजत करून मेकळे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।